नमस्कार येवकार तुमकां कांय कॅरेक्टर्स आसता आमच्या लायफान जी टीव्हीचे जरिये आमच्या लायफान येता आनी ती फॉरएवर उरता. फॉर एग्जाम्पल मालगुडी डेज पळयता आसतनाची कॅरेक्टरां पळयली आमी, ती ल्हानपणान पळयल्ली आतां म्हणसर याद जाता आनी जेन्ना तें म्युजीक येता तेन्ना आमकां तें कॅरेक्टर याद जाता. अशी खुबशीं कॅरेक्टर्स आसा जी टीव्हीन पळयता आनी तुमकां दिसता की आमच्या मदींच आसा. अशें एक कॅरेक्टर आसा जें गोंयच्या मातयेन रुजलेलें कॅरेक्टर. पयलीं पासून आमी ताका टीव्हीर पळयलें, मदीं गायब जालें आनी अशें एक कॅरेक्टर जें आतां परत रिइंट्रोड्यूस जाता आनी तें बी आमच्या चॅनलाचेर न्ही जाल्यार दुसऱ्या चॅनलाचेर गोंयकारपण ह्या चॅनलाचेर आमी मेळटले ह्या कॅरेक्टराक आनी जाणा जावन घेतले खंय आशिल्ले हे कॅरेक्टर आनी ह्या कॅरेक्टरा विशीं कोण कॅरेक्टर ते मागीर पळोवया. फोलो अस मातशें आमचे बरोबर येया म्हणटकीर कळटलें तुमकां कोण कॅरेक्टर ते. आमी सद्या आयिल्ले आसा साळगांव आनी साळगांव चर्ची कडेन. तांकां थंय हांगाच आपयला, हांगा मेळपाक बी बरें. तर तुमकां मेळटकर कळटलो खंयचो कॅरेक्टर तो आनी जाणी हेजे पयलीं पळयल्ले आसा ते कॅरेक्टराक. तो दत्तू आपा गट तुज्या गांवान आयला. दत्तू आपा हो कॅरेक्टर आतां रिइंट्रोड्यूस जाता, रादर इंट्रोड्यूस जाता थ्रू गोंयकारपण न्यू सिरीज काडटा तुमी. चीत गोंयकारा, चीत गोंयकारा म्हणजे चिंतपाचें, चितीत रावपाचें गोंयकारांनी. बरें चिंतपाचें, गोंया बद्दल बरें चिंतपाचें, गोंया बद्दल बरें चिंतपाचें. मातशें तुज्या गांवान आयला म्हणटकर तुका एक काम करचें पडटलें, आमकां तुका च्या दिवची पडटली. बसून उलोवया कित्याक हांगा इतलो पावस सुरू आसा. पावस बरो काय वायट? पावस जायच मनशाक, पूण अंदू जो पावस पडला तो खूब कंटिन्युअस पडला, पूण तरी ताजो गुन्यांव ना. वो मनशान जो सैमाचेर आघात केला, बलात्कार केला, अत्याचार केला, ताजो परिणामान हें उदक सगळे कडेन भरला. हें चीत गोंयकारा. हय, पावस पडटा थंय चीत गोंयकारा. ओके, सो आमी गाडयेन बसता. ओके, खंयची हीच गाडी. ओके, एक फ्रेंडाची गाडी मागली तुज्या खातीर, कळ्ळें. यो हांगा बस, तूं फाटल्यान बस. ओके, हांवूय तुजे बरोबर बसता. सो आमी च्या पिवपा वता दत्तू बाबा बरोबर आनी आमच्याच फ्रेंडाची गाडी. ही दत्तू बाबाची गाडी न्ही, ना जाल्यार म्हणजे दत्तू बाबान पयशे केल्या बी म्हणून. च्या पिवपा वता. सांग पयलीं मेन म्हणटा तें राजकारण कितें म्हणटा? राजकारणाचेर सद्या हांवें उलोवप खूब कमी केलां, कारण राजकारणाक त्या तत्वां म्हणटा ती कांय उरूंकूच ना. पयलीं आशिल्ली, पयलीं खूब आशिल्ली. खंय आशिल्ली? ताच्या पयलीं सरकारान म्हणटालो आयराम गोंयचे म्हणटाले. हांगा हेजे पयलीं कितले वेर देर इज पावर देर इज बाबू म्हणून बाबू आसगांवकर सारको मनीस खंय पावलो. ते जाल्लेच, पूण पार्ट्यो निवडून येवन पार्टेसून दुसऱ्या पार्टेन वचपाचें तितलें तेन्ना नाशिल्लें. हें हालींसराक चड जालां, हिसपा भायर जालां. म्हणजे पार्टेन त्या वयर सरलेलो 3 टर्म 2 टर्म मनीस उडी मारून ते पार्टेक गायी घालता. अशी तूं गोंयानूच पळय, बाकीचे पयशे नाका. चीत गोंयकारा. हय, गोंयकारांनी चिंतचें पडटलें हेजेर. तांकां परत मत मारनाका म्हणटा तूं? हांव अशें सांगिना, कितें सांगता लोकांनी चिंतूंक जाय. कितें हांव चिंतलें फुडें कितें. कित्याक स्वार्थ मरे खूब वाडला. प्रत्येकाक आपल्या कडेन पयसो, संपत्ती, धन दौलत, हेजे शिवाय आनी कांय दिसत ना. हो सगळ्यान वायट गूण. आनी लाचार आनी लेंबडेपणां करपी लोक चड जाले ह्या जगान काय गोंयांत? जगान भारतान तरी म्हणया. हय, भायले काय आमचे तितले अभ्यास ना, अभ्यास ना. आमी गेले ना भायर. आपयना कोण आमकां भायर यो म्हणून. एक ट्रीप मारल्या रे बारीक लिबिया, 4 महिने. सो दत्तू बापा पुडवे हांगा आमी च्या घेवया. हांगा च्या घेवया, बरी मेळटा भाजी पाव, रोस, तुका कालवां कितें जाय तें खा. सो वॉट इज युअर फेवरेट स्पॉट? आमकां लागीं पडटा न्हू. म्हाका च्या पिवपा. हय, हांगा बसता.
सो राजकारणाचें सांग सांग. सध्या चित गोंयकारां हय हांगा थंय वता ताजे विशयी हय. सो ह्या 40 मदीं दत्तू बापाचो फेवरेट राजकारणी कोण? 40 मदीं फेवरेट चिंतशी जाल्यार खूब जाण आसा, म्हणजे जे सिनियर आसात. रवी नायक, दिगंबर कामत. तो फेवरेट तुजो रवी नायक? फेवरेट म्हणजे तो व्हेरी ह्युमरस. हां सामोसा खाव, चाय पियो असले म्हणपी असले म्हणपी. राजकारण्यांनी अशें म्हणप अशें म्हणप म्हणटकूच उमेद कशी दिसता. हे वेगळे तरेचे मनीस. आमकां आतां मेळटले म्हण सामोसा बी. हां तो दुसरो दिगंबर कामत तो देवा कडेन डायरेक्ट उलयता. सो अशे राजकारणी आसप म्हणजे तांकां फेवरेट करचें पडटा. फेवरेट करचें पडटा. सो दत्तू बापाले फेवरेट दत्तू बापा हो कॅरेक्टर हें केलो पळय हो एग्जॅक्ट कॅरेक्टराचे विशीं सांग. खुबश्या जाणांक खबर आसपाचें ना, खुबश्या जाणांक खबरूय आसतलें. जेन्ना हो मेन कॉन्सेप्ट तकलेन आयलो की गोंयांतल्या लोकांक अवेरनस करतलो जाल्यार एक कोण तरी करूंक जाय. तो करपी कोण? तर गांवच्या लोकांक घेवन गांवच्या लोकांक समजोवपी असो कोण तरी एक कॅरेक्टर मनान आयलो. हां तो गांवचे लोक सादारण अडाणी हय आनी हो सादारण SSC बी शिकलेलो आसूं येता, पूण जाणटो नॉलेजेबल ओके वीथ एक्सपिरियन्स वीथ अदर थिंग्स. शिक्षण खूब नसत पूण असो कॅरेक्टर करून तो दत्तू बापाचो कॅरेक्टर उबो केलो. तेजे बरोबर मागीर बाकीचे जे अर्दे शिकलेले जावं कांय शिकूंक नासलेले पूण आपले वांयगणे आदवोगाद टायप तेंय आसता. आसताले. पूण सगळे गोंयचे बरे मागपी. बरें मग गोंया खातीर झटपी, गोंया खातीर रडपी. असो फॉर्मॅट घेवन केलो पळय प्रोग्राम, यू थिंक तो सेल जातलो ह्या लोकां मदीं? की आतां सद्या जाला कशें इन्स्टन्स दत्तू बापाचो काळ वेळाचेर रील ना, हें ना. आतां लोकांक दत्तू बापान जर समज कितें तें तोबा तोबा काय कितें केलें तो स्टेप जाल्यार चड फेवरेट जाता आशिल्लो असो दिसना तुका? दोतोर घालून तोबा तोबा जाता कितें मरे की अजून सुद्दां लोक अशे आसा की प्रत्येकाक खंयचे तरी गोश्टी बद्दल हुस्को आसा, खंत आसा, आनी ते लोक रिस्पॉन्स दितात, पळयतात, कॉमेंट्स येतात, तेजेरसून कळटा लोकांक आवडटा. आवडटा. थोडे लोक आतां जे बाकीचे कॅरेक्टर आसात ते सांगता की आपल्याक कितले सोयऱ्यांचे फोन आयले, बारीक रोल 4 वाक्यां, तांकां सोयऱ्यांनी खोशी बरें केलें. आनी आमची कितें तरी एक मॅसेज आसता तातूंत. आतां एग्जाम्पल फाटलो एपिसोड जो जाला तातूंत आसली मॅसेज की भुरग्याचेर अपेक्षाचें वजें घालूं नाकात, तांकां जाय तें शिकूं दी. भितर तुजे आमीर खानाचो पिक्चर आयलो तारे जमीन पर आयलो, 3 इडियट्स आयलो, ते सगळे आयडिया सोशल मेसेज घेवन करता. प्लस पॉलिटिकलूय येता खूब पॉलिटिकल आतां सद्या असेंब्ली चालू आसतना असेंब्लीचेर आमी अजून कांय विचार करूंक ना. मेसेज कितें दिवपाक शकता तूं? असेंब्लीचेर विचार करूंक ना अजून, पूण मेसेज म्हणजे अशी की आतां असेंब्ली जेन्ना आमची लायव्ह दाखयतात तेन्नाच्यान प्रत्येक आमदाराक मंत्र्याक खूब कॉशियसली काम करूंक जाय आनी प्रश्न मांडूंक जाय, तेजेर उत्तर दिवंक जाय. हाजी खूब संवय जाली. पयलीं नासलें. पयलीं कोण एक असेंब्लीन येवन बसतालो खबरूच नासली तो असेंब्लीन आसा म्हणून. पूण आयज प्रत्येक जाण आपलो एक ठसो उमटोवंक सोदता, आपूण आसा हें आपल्या वोटरांक दाखोवंक सोदता. दाखोवपाक म्हणून असेंब्ली खूब वेळ चलता. म्हाका एक सांग, दत्तू बापा सारके कॅरेक्टर गोंयांत आसा म्हणटा गांवांनी अजून काय? आसा दे आर नो मोर. आसा खूब कडेन आसा. तूं जर फेसबुकार सुद्दां पयशे न्हू, दे आर नॉट ओन्ली फेसबूक वॉरियर्स. थोडे जाण खरें म्हणजे त्रास होवन कशें कितें पोस्ट ह्या एजीचे जाणटेले 60-70-80 वर्साचे जे दोतोर मारता, दोतोर मारपी लोक कमी जाले. दोतोर कमी जाले. ही एक स्टायल दवरलें हांवें, बिकॉज आय थॉट दीस वूड सूट टू द कॅरेक्टर, दीस ड्रेस. दोतोर मारपी लोक कमी जाल्या. पयर कर्नाटकान खंय कोण दोतोर मारून गेला आनी ताका मॉलान एलाव करूं ना म्हूण लोकांनी मागीर आंदोलन करून ते मॉलाचे 7 दीस मॉल बंद करचो पडला. आतां हें आतां ड्रेसाचेरूय रिस्ट्रिक्शन येवंक लागल्या, पूण
आसा दोतोर न्हेसपी अजून आसा थोडे दोतोर न्हेसपी आसा. गांवांनी बी खूब आसा पेडण्या बिडण्या तूं वच तुका दिसता पूण तुमच्या जाणटे पयलीं. इन्स्पिरेशनाक कोण असो जाणटो पळयलो तुवें कॅरेक्टर बिल्डअप करता आसतना? ना हे म्हाका एक्चुली दत्तू अप्पा नांव दवरलां तें आमच्या जाणट्याचें नांव आसलें पळय. घरान एक जाणटो आसलो ते दत्तू अप्पा म्हणटाले. तुज्या घरान आशिल्लो? हय तें नांव हांवें एडॉप्ट केलें म्हाका. तुजो दत्तू बापा तेन्ना दोतोरूच घालतालो, हय फक्त नांव एडॉप्ट केलां. हय तोय असोच आशिल्लो, उलयतालो बी? हय हांवें पळोवंक ना पूण आयकलेलें. तो कितें आपले स्टेटमेंट्स करतालो? हय तो म्हणजे म्हाजो आज्याचो भाव कसो. सो आय हॅव नॉट सीन हिम पूण दीस इज वॉट आय हर्ड फ्रॉम माय फादर. सो वी मिस यू दत्तू बापा. तशें म्हणजे पडलो. ओके, आमच्या बरोबर सूरज. सूरज नांद्रेकाराक वळख करून दिवपाची गरज ना. सूरज नांद्रेकार हे गोंयकारपण पेपराचे CEO, एडिटर इन चीफ, फावंडर एडिटर, आनी तांणी ते हालीं शाणपणांत तो टॅक्स्ट दत्तू बापा जाला सद्या वाचलें जाल्यार. तूं हें आतां हें करपाचें चिंतलें कशें की आपूण बाबा आतां एक असो कॅप्सूल काडटलो जातूंत लोकांक मॅसेज दिता. तसो पळयत जाल्यार रुपेश, तूं जाणा म्हाका आतां पत्रकारितेन 28 वर्सां जालीं, 29 वर्स. पूण पयलींच्यान म्हाका एक जेन्ना 10 वर्सां जालीं तेन्ना म्हाका प्रोडक्शन लायनीन वचपाचें आसलें पूण एक चान्स असो मेळना आसलो. कित्याक एक तर इन्वेस्टमेंट खूब आनी तातूंत सगळ्यान हांव स्वता कांय एक्टर न्हू पूण म्हाका तें कशें तरी पावूंक जाय आसलें. आनी एक दीस म्हाका एक 4 वर्सां पयलीं प्रदीप पडगांवकर म्हणटा तो मनीस मेळ्ळो. हांव वळखतालो, नांवान वळखतालो पूण आमी हांगा लागींच रावन केन्ना मेळनासले. तो गांव भाव मरे तो. गांव भाव. हांव 12 वर्सांची सालिगांव आहा पूण हांगा मेळनासले आमी केन्ना. फाटीं ह्याच सायडीन हांगा एक आमचो फ्रेंड एक गाडो चलयतालो ताजे कडेन आमी मेळ्ळे. आमची जी फ्रेंडशीप जाली आनी तातूंत म्हाका खबर आसली ती लोकशायेची. म्हाका खबर आसली लोकशाही एक सारकें प्रसिद्ध नाटक त्या टायमार. तो कित्याक बंद जालो तो खबर ना पूण ताज्या हांवें एक प्रदीपाक सांगलें बाबा हे अशें अशें करया, आमी स्टार्ट करया. प्रदीपान टायम काडलो. प्रदीपाक म्हणजे ताका मातशी गॅरंटी नासली की हेच फुडें चलतलें काय ना, म्हणजे म्हाजे कडेन जातलें काय ना दोनूय करून. तर मागीर एक दीस अशें उलयत उलयत हांव ताच्या फाटल्यान गेलो. PP स्टार्ट करया रे, आमी ताका PP म्हणटा. PP स्टार्ट करया रे, स्टार्ट करया रे. मागीर एक दीस कितें जालें ताच्या मनान येयलें, म्हाका फोन मारलो सुरेश करया आमी. हांव स्टार्ट म्हणपाक लागलो करया. म्हाजे कडेन इक्विपमेंट्स आसले, तूं जाणा म्हाजे कडेन चॅनल आहा आनी इक्विपमेंट सगळें आहा. फक्त आतां एक मॅन पावर जाय आसलो आनी स्क्रिप्टींग आनी हें तो ताणें म्हटलें आपूण अरेंज करता. सो तशें आमी हें स्टार्ट केलें. आनी स्क्रिप्टींग म्हणटा ती आमकां कशी जाय आसली, आमकां कोणाचे अगेन्स्ट वचपाचें ना, आमकां गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट नाका, ओपोजिशनाचे कोणा, आमकां जाय आसले सोशल इश्यूज लोकांक. सो आतां हो सोशल इश्यूज दिता विदाउट नेमींग एनीवन. आता तुझ्या आणि तुझ्या कॅप्सुलाच्या मदीं आनी तुका हे करता आनी सोशल एक्टिविस्टा मदीं फरक कितें? सोशल एक्टिविस्टाचे मदीं हांव तातूंत पडना. कित्याक सोशल एक्टिविस्ट आपलें काम करता, ते ओपोज करता खंयचो प्रोजेक्ट जालो की गव्हर्मेंटाची कितें या. आमचो इश्यू आतां आमी 2 एपिसोड घेतले. पयलीं एक शेतांचो एक घेतलो, लोक कशी आपली शेतां विकतात. दुसरो आमी शाळेचो कसलो एपिसोड, भुरग्यांचेर लोक प्रेशर करता, एक मायग्रंट इश्यूआचेर घेतलो. हातून आमी कोणाक ब्लेम करूं ना. एक 2-3 सेंटेन्सीस आसत की बाबा लोकांनी पॉलिटिशियन आधार कार्ड दिता आनी हें दिता, ती खरी गजाल. ही सांगूंक पडल्यार ती खरी गजाल की लोक मायग्रंट्साक चड प्रिफर करतात. सो तसो आमचो इश्यू हा, मुद्दो आहा की हेच इश्यूआचेर आतां फुडले आमचे एपिसोड्स आहा पळय जे करप्शनाचेर आहा, पण इट इज नॉट हिटिंग एट एनीबडी. सो नोबडी शूड टेक इट एज इफ अवेयरनेस करपाचें, अवेयरनेस इशू. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. दत्तू बापा अवेयरनेस करता. दत्तू बाप्पा अवेरनेस करता. दत्तू बाप्पाची एक छवी अशी आसा गोंयांत, ताकाच सुद्धा खबर नासत पूण म्हाका खबर आहा. लोक ताका खूब मानतात. दत्तू बाप्पा एक असो इमॅजिनरी फिगर कसो आपले लोकांच्या.
की हो बाबा हो इश्यू घेवन वतलो. आमी जेन्ना हो इंट्रो काडलो पळय, येतलो तो येता परत, तो येता परत, ताका 1 मिलियन हे जाले व्ह्यूज जाले. तर बेसिकली कितें म्हणूंक सोदता की लोकांक हे दिसलें मोदी येता म्हणून परत, ओके. पण तो इश्यू नासलो आमचो. रिझल्टात कडे केल्लो. रिझल्टा कडेन केल्लो आमी. लोकांक दिसलो मोदी येतलो, 1 मिलियन हे जाले फॉलोवर व्ह्यूज जाले. पूण ताच्या मागीर जेन्ना आमी हे केले, आतां आमचो लास्ट एपिसोड शेतांचो म्हणजे बेस्ट जालो. इतले शेअरिंग, इतले कमेंट्स आमकां येयले लोकांनी कडल्यान की लोकांक हे जागरण जावंक जाय. जागृत तूं बाबा कोण, हांव आतां फाल्यां म्हणूंकूच शकना बाबा रुपेश असो किंवा सूरज असो किंवा तो असो, नांव घेनासतना न्ही आमचो जो मेसेज आहा तो लोकां पर्यंत पावंक जाय. आता म्हाका सांग, रिलाचो जमा ताका विचारता, आतां दिस इज अ इरा ऑफ रील्स, स्मॉल व्हिडिओज आनी ऑफ यंगस्टर्स. युजली कोणी जाणटो दाखयलो जाल्यार ते हें जायना. आनी दत्तोपा कॅरेक्टर यू आर शोईंग 70-80 इयर्स ओल्ड कॅरेक्टर. तुजो ऑडियन्स एक्सेप्ट करतलो म्हणटा तुका पळय 70-80 ना, एवरेज आमची एज आसा तरी 40-45 आहा इंडियेची, 35 to 45. ओके एवरेज. गोंयची तशीच आहा. आनी गोंयान लोकांक कितें जाय, गोंयान लोकांक जाय की जागरण करपाचें. एक्टिविस्टांक इतले फॉलोवर्स कित्याक मेळटा की लोकांक ते कितें तरी लोकांचो वॉयस भायर येता, भायर through them. म्हणजे हांव उलोवंक शकना पूण तो म्हाजे तो तर्फे उलयता तशी गजाल. सो आमचो दत्तू आपा विल रिप्रेझेंट पिपल्स वॉयस, येस. कन्सर्न न्ही. हो रिस्पॉन्स तूं म्हणटा तो खूब कडेन पयलीं पासून आयकूंक येता की आमच्या मनांतले तूं उलयता. आनी लोक अशें मरे म्हणजे खरें तुका सांगपाचें म्हणजे लोक खूब उमेदीन मेळटकूच सांगतात की आमची भुरगीं सुद्दां बसता पळोवपाक. भुरगीं सुद्दां बसता, भुरग्यांक कितें कळटा, तुजी म्युजीक लागली की भुरगीं बसता अशें सांगपी आवय बापूय मेळटाले. एक्सेप्टन्स आसा हय. हांगा जाणटे भुरग्यांचो रोल करपाक सोदता. पूण तूं जाणट्याचोच रोल कित्याक करपाक कळना म्हाका. ना तुका तितलो एजीचो ना 70-80 ना, ऑलरेडी आय एम 64. सो एक 6 वर्सां वाडोवन भितर म्हाका तें ज्ञान लोकांक दिवंक मेळटा जाल्यार तो 64 दिसना. दिसना. आमी एडिट केल्यार बरें दिसता न्ही, काडया लोकांक कळूं जायना. आमचे एक्चुअली वो डिले जालो होता कित्याक ताका मागीर मदीं बायपास जालो आनी त्यो गजाली. एक्चुअली तूं विचारलें ना, 2 वर्सां पयलीं आमचें डिस्कशन जाल्लें, 2-3 वर्सां तरी. आनी एक नांव घेवं एका चॅनलान म्हाका आपल्या कडेन यो म्हणलेलो, ऑफर केल्ली आपूण तुजें अशें मॅनेज करुया अशें. पूण तेन्ना कितें जालें, आमकां जे गोयना, बोस्त्या, अमृते हे पार्टीचे म्हजे रेगुलर आसले कॅरेक्टर ते मेळपाक कठीण जाताले. गोंयनाय मातसो सीक आसतालो. बोस्त्यावान बिझनस सुरू केला, हॉटेल नायट. तो सांजचो सारको बिजी सकाळचे. सो बोस्त्यावना गोंयना ना. अमृते इज वर्कींग इन इन्स्टिट्यूशन वेर शी वील रिक्वायर परमिशन. हांगा भंय आसलो मागीर फाल्यां कितें एक्शन जाय एंटी गव्हर्मेंट. हय. सो ताका लागून हांवें खूब टायम लागलो. आतां कितें जालें, गोंयना मातसो हेल्थान बरो आसा, अमृत्याचें परमिशन मेळ्ळा. सो त्या दोगांक घेवन बोस्त्यावाच्या जाग्यार एक नवो कॅरेक्टर मेळ्ळा जुवांव म्हणून. सो या म्हणलें फुडें म्हणून मागीर हांवें ताका दर आठवड्याक केन्ना एपिसोड येतलो तुमचो? एवरी थर्सडे 8 सारको आमचो एपिसोड. एवरी थर्सडे 8 युट्यूबाचेर आमचे सगळे प्लॅटफॉर्माचेर घातला आमी. सध्या मात फुडें तो फक्त युट्यूबाचेरच उरतलो. एक्सक्लुसिव्ह ऑन युट्यूब करता. एक्सक्लुसिव्ह ऑन युट्यूब. गोंयकार पण तुम्ही फॉलो करता आसतलेच, सो तांणी युट्यूबाचेर पळोवपाचें. आतां दत्तू आपा शेवणी व्हरून दाखयतलो. आतां पयलू शेवणी व्हरता. आनी म्हाका वाचूंक लागलो ना मध्ये. हे आमच्या भुरगेपणाच्यो. आनी एकदां मार. दत्तू अप्पा म्हणटा तो एक कॅरेक्टर, सिंपल कॅरेक्टर न्हू. साळगांवच्या लोकांक तूं विचारशी न्हू, हांगा प्रदीप पाडगांवकर म्हणल्यार एक बहुत पहुंची हुई चीज है म्हणटा पळय तसली. आनी दुसरी गजाल, आज तुका एक आन्सर तुजो मदीं एक दिता. आमी लोकां कडल्यान कोणाक अटॅक करपाचो ना असो कित्याक थरयला जाणा. कित्याक प्रदीप पाडगांवकराचो एक बॅकग्रावंड असो आसलो की एक तो पॉलिटिकल पार्टीक मदीं असोसिएटेड आसलो. सो ताच्या खातीर अशें दिसूंक जायना की बाबा खंयची पार्टी हेका फंडिंग करता, अजेंडा हे करता म्हणून आमकां तशें दिसूंक जायना म्हणून. सो यू आर नॉट ओके, दॅट इज गूड ऑल्सो. आनी दुसरी गजाल, हांव हे फुडें करपाक सरलो कित्याक हो एकूच कॅरेक्टर असो आहा ताका रिटेक लागना. वन टेकान त्याचे इश्यू एकदा जाता केन्ना बारीक बोल्ला आसतले ते बोल्ला एक टेकान. बाकीचे आमकां एक टेक 40 टेक 50 टेक अशें सुद्दां जाता. पूण हेका असो आहा, हो एक आहा तो गोयना म्हणटा तो आमचो एक आहा, आनी तांकां एक 2 टेक चडान चड
काबार बाकीच्यांचे कशें आसता आमकां एका करचे हेजी एक्टींग करता आमकां कॅमेरा सेट करपाक चड टायम लागता आनी बाकीच्यांचे असो तो एक हे इश्यू आसता. सो गोंयकारपणाचेर पळया शीत गोंयकारा एपिसोड तुम्ही अजून फॉलो करना जाल्यार गोंयकारपणी यूट्यूब चॅनल फॉलो करा, गोवा न्यूजय करा, तुम्ही करतात दॅट्स व्हाय यू आर वॉचिंग परत करा जाल्यार. सो देव बरें करूं तूं वेळ दिलो तुका रुपेश मना काळजांसान सारकें तुका थँक्यू म्हणटा. कित्याक जाणा मरे असले हांवूय मिडिया हावजांतलो तुवें मिडिया हावज चलयता पूण तुवें हें मनान दवरून आसतना आमकां हे आपयलो आनी उलोवपाक चान्स दिलो. थँक्यू. वी लव दत्तू बाबा. थँक्यू. थँक्यू. पळयत रावात गोवा न्यूज.